प्रितीच्या भयणी भावानो, दर एक मनीस जिवितांत खुशालकाय सोदता. ह्या आनंदभरीत काळांत आमी आसां करी, पूण आमची खुशालकाय आमच्या जिवितांत जेजूच्या मोगा विणे कशी पूर्ण जावंक जाता. तर आयच्या मागण्याचो ह्या एका वराचो विशय आमचो जातलो गोवायकी जेजूच्या मोगाची खुशालकाय आमच्या जिविताची. आदल्या वरस सोंपून वता आनी थोड्याच वेळान आमी नव्या वर्सान भितर सरतले. ह्या 2020 वर्सा आमच्या जिवितांत आयलोलें दूख, अवघडायो, कोस त्रास आनी तशीच आमी अणभवलोली खुशालकाय आनी संतोश देवाच्या हातान आमी ह्या वेळार घालुया. बरें तशें वायट घडण्या पासत आमी देवाक आर्गां दिवंक फावो आनी ह्या वर्साच्या शेवटाक आमच्या जिविताचेर आमी एक धांवती नदर मारूंक फावो. नव्या वर्सांत प्रवेश करतना आमच्या जिवितांत खुशालकायेची व्हांवती जोर आसा ती दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी जावं बापाची कृपा आमकां मागुया आनी आमच्या सोम्या सांगाता हो थोडो वेळ आमी सारुया. सोम्याक आमचे मदें येवकार दिवंक आमी गीत गावुया. आमच्या गायनाचे जाल्यार R31 साक्रामेंतान रावलोल्या. सगळीं आमी दिमी घालुया. तूं क्रिस्त
असो पेद्रून जेजूक जबाब दिलो. जाल्यार तोमासान पुनो जिवन जालोल्या जेजूक म्हणलें, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा, हो जेजू आमचो सोमी, आमचो दोनी आनी आमचो देव आमच्या मुखार हाजीर आसा. ताका पोरनीपाट करून आमी नमस्कार करुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, नमस्कार आमी तुका करता. मान बागोवन तुका आमी सोरपडटा आनी सगळे खालतिकायेन तुजे वंदोन आमी गायता. आमी नमस्कारा गायन करतले हांव बापाच्या एकल्याच पुता आरफो. कोणाक जाय ताणें बसचें. कोविड-19 हे पिडे वरवीं संवसारांत जायती भिरांत पडलोली. जाणारांनी ह्या व्हायरसाचेर अभ्यास करूंक जायते प्रयत्न केले. वॅक्सीन तयार जावंकूय जायते म्हयने लागले. असली पिडा संवसारांत आदल्या काळार पासून येवन गेल्यात. पूण हे कोविड-19 पिडेन आमचो जीव कितलो मोलाचो आनी स्वता जतनाय घेवन काळजीदारपणान कशें जियेवप तेंवूय आमकां शिकयलां. लॉकडावन जावन जायत्यांची परिस्थिती बदलल्या. भुरग्यांक शाळा चुकल्या जाल्यार थोड्यांक आपली सर्वीस ना जाला. तर फामिलीचो परामोस कसो करचो, घरांत जेवण कशें पावोवचें, इगोजेन मिसान केन्ना वांटो घेवंक मेळटलें, परतून कामाक वचूंक आमकां मेळटलें काय, अशी अनेक प्रश्न जायत्यांक आमकां आयल्यात आसतले. हे वेळार आमच्या खासगी जिविताचेर आमी नदर मारुया. हें आख्खें वरसभर जें कितें आमच्या जिवितांत घडलां
ते ओगेपणी आमी नियाळ करुया. वर्सभर जायते बरें आमच्यान करूंक येतालें. कांय कारणाक लागून घोडी आमी फाटीं रावल्यांत. दुसऱ्यांक बरेंपण दिवंक जातालें, बरें उतर आमी दुसऱ्यांक दिवंक जातालें, तरी पूण आमी फाटीं रावलीं. असली जायती अनेक वस्तू आमी केल्यात. दुखी काळजान हे पातकांचे आमी मोगसाणें हे वेळार मागुया. सोम्याची जेजू, जेन्ना आमच्या वाठारांत कोणाकूय ही कोविड-19 पिडा लागू जाल्या म्हूण आमकां खबर मेळ्ळी तेन्ना आमी त्या मनशांक आनी ताच्या कुटुंबाक भायर आयला. तांचे पासत आमच्या कुटुंबांनी मागणेकोचे सुवातेर तांच्या आसण्यांतल्यान आमच्या वाठाराची सुरक्षा पिडा जाल्या म्हूण रागान तांचेर आड उलयल्यात. आमकां बोगोस सायबा, क्रिस्ताची जेजू, लॉकडावन जावन फॅमिली सांगाता रावंक आमकां जायतो वेळ आसलो. तरी पूण मोगाचे बांदचे सुवातेर आमी एकामेकाचेर राग केला आनी क्रिस्तांवपण एकवटान जियोवपाचो सोयेग आमी ओगडायला. आमकां बोगोस सायबा, सोम्याची जेजू, देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. हें सोत आमी विसरल्यात आनी आमचे सरभोंवतणी गरीब भावा भयणां सोबे अत्याचार केला. आमकां बोगोस सायबा,
ह्या वर्साक देवान आमकां बरेपण शिंपडावंक जायत्यो संदी दिल्ल्यो. खऱ्यांनीच जायत्या भावांनी आनी भयणांनी आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना पर्यंत दुसऱ्यांच्या बरेपणा पासत ती वावुरल्यांत. त्या पासत ह्या वेळार आमचे दिनवास आमी बापाक उबारुया. ह्या वेळार आमी आमचे दिनवासणेची मागणी उबारतल्या. आमचो जबाब जातलो, तुका आमचो दिनवास सोम्या. जेजू मोगाला आमच्या पाप सायबा फ्रांसीस, बिस्प सायबा फिलिप नेरी आनी ताच्या सांगाता वावुरतल्या यादनिका पासत तुका आर्गां दिता. हे कठीण परिस्थितीक फुडो करूंक आमकां बाबार्थान वाडूंक उत्तेजन दिवंक ते दीस रात वावुरतात आनी आख्खे पवित्र सोबेक सोगल्या पासत मागूंक उस्कायतात. त्या पासत आमी तुका दिनवासता. जबाब तुका आमचो दिनवास सोम्या. दोतोर, नर्सी, पुलीस, टिचरी आनी सरकारी खात्यांनी वावुरतेल्यांनी आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना समाजाची सेवा केल्या. तर ह्या तांच्या बऱ्या वावरांत तुवें तांकां राखली आनी सांबाळ्ळी म्हूण आमी तुका दिनवासता. जबाब तुका आमचो दिनवास सोम्या. NGO आनी समाजाचे मोगी खेरीत भाशेन आपलो आवाज उबारून गोंय राखूंक आनी गोंयची फावो ती उदरगत जावंक खूब वावुरतात. तांच्या ह्या बऱ्या वावरांतल्यान गोंयकारांक तूं जागोयताय आनी तुजे रचनेचो परामोस करूंक शिकयताय म्हूण आमी तुका दिनवासता. जबाब तुका आमचो दिनवास सोम्या. सोम्या जेजू, हें जिवीत आमकां तुजेंच देणें आनी तें दिसपट्टी तूंच राखताय. ह्या पासत तुका आर्गां दिता. जबाब तुका आमचो दिनवास सोम्या. आमच्या जिवितांत जें कितें आमकां मेवलां, जी खुशालकाय आमी अणभवता, तें तुजेंच देणें आमकां. ह्या देण्या खातीर तुका आमी दिनवासता. जबाब तुका आमचो दिनवास सोम्या. दोनया ह्या आख्ख्या वर्सान जो अणभव आमकां मेवला, जाचे वरवीं जिविताचो अर्थ आमी समजूंक पावल्या, ह्या अणभवा खातीर तुका दिनवासता. जबाब तुका आमचो दिनवास.
देवाचें उतर खऱ्यांनीच जिवें आनी बोलिश्ट आमच्या पावलांक तें उजवाड दिता. हे वेळार सगळीं आमी देवाचें उतर आयकूंक तें आमच्या काळजांत सांबाळूंक उबी रावुया. सुवावान बरयलेले चिटी वेले वाचप ओरुंबाक सोप आसलो आनी सोप देवा सोवे आसलो आनी सोप देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देवा सोवे आसलो. ताचे वरवीं सर्व वस्तू रचल्यात आनी रचलेल्या वस्तू मदें ताचे विणी आयलेलें कांयच ना. ताचे सोवे जिवीत आसले आनी तें जिवीत जावन आसले मनशाचो उजवाड. उजवाड कालोकान पोरजोळटा आनी कालोकान उजवाड आटोपूंक ना. देवान धाडलोलो कोण एक मनीस आसलो. ताचें नांव जुआंव. संकटांनी बावाट दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवच्याक तो आयलो. एका एका मनशाक उजवाड आयतालो. नीज उजवाड सोप जावन आसलो. तो संवसारांत येतालो. तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलोलो. तरूय संवसारान ताका ओळखूंक ना. आपल्या मदें तो आयलो आनी ताचेच वचेन ताका मानून घेतलो ना. पूण आपणाक मानून घेतलो ना सोमेस्तान आपल्या नांवाचेर विस्वास ठेवतल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. हांकां रोगतान न्हय कुडीचे वडवणेन न्हय मनशाचे खोशयेनूय न्हय पूण देवान जल्म दिता सोप मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तो कुरपेन आनी सोतान बोल्लोलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. ही मोहिमा बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा मोहिमा. ताचे विशीं गोवाय दिवन जुआवान आटून म्हणलें, हांवें तुमकां अशें सांगलेलें जरूय तूं म्हज्या उपरांत येताय तरूय म्हजे आदीं आसलोलो देखून तो म्हजे वन व्हड अशी हांवें तुमकां जाची खबर सांगल्या तो होच. आनी ताचे सोपूर्णायेंतल्यान आमी सगल्यांनी घेतलें. कुरपा सोमूद मोइसेसाच्या वरवीं दिल्लें. कुरपा आनी सोत जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यान. देवाक कोणें कोदींच पडूंक ना पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या एकल्याच पुतान ताची ओळख दिल्या. देवाचें उतरें. देवाचें व्हड उपकार. बसुया. हे वेळार ह्या देवाच्या उतराचेर ल्हानसो नियाळ आमी करुया. गोवायकी जेजूच्या मोगाची कुशालकाय आमच्या जिविताची ह्या विशयाचेर आमचो मागण्या नियाळ चालू आसतना देवा उतरूय आमकां सोबदाची खबर सांगता. बागीवन जुआंव बरे एक मोतीन आमकां सोबदा विशीं सांगता आनी हो सोब जेजू म्हूण सांगता. जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी ताणें देवाचो मोग ओळखूंक आमकां शिकयलें.
ह्या मोगाक गोवाय दिवंक ताणें संवसारान जल्म घेतलो आनी सगळे खालतिकायेन मनशाक खुशाल जिविताची वाट दाखयली. आमी त्याच जेजू क्रिस्ताचे पाटलादार आनी आमी ताका आमच्या बाप्तिस्मा वरवीं आपणायला. तर ताच्या मोगाचे गोवाय आमी कशें जावं येता? ह्या कोरोना पिडेन आमकां आस्वासन दिलां की आख्खो संवसार एक जावन आमी कसल्याय वायटाचेर झुजूंक आमकां तांक आसा म्हूण. जी पिडेंत आसात वो हुस्कोत जाल्यान तांचे सवे हुस्को दाखोवन आमचो मोग आनी आमची कुशालकाय आमी वांटूंक जाता. समाजाची सुरक्षा करून रोजनाराचे रोजनेचो सांबाळ करूंक जाता. तर अशीच कुशालकाय आमच्या जिवितान आनी दुसऱ्यांच्या जिवितान आमी हाडूंक प्रयत्न करूंक वावरुया.
नव्या वर्सांत भितर सरूंक आमी तयार जाल्यान म्हणटोच आमच्या जिवितांत खुशालकायेची जोर व्हांवतली जाल्यार आमकां जेजूची भोव गरज आसा. तर ह्या वेळार त्याच सोम्याक आमची कांय मागणी आमी उबारुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविता वरवीं जेजूक गोवाय जावंक आनी ताचो मोग सगळ्या संवसाराक पसरूंक तांकां सोम्याचो आदार मागुया. राजकारभाऱ्यांनी पोरचेची व्हडा उमेदीन सेवा करूंक आनी फावो तो लाभ पोरचेक दिवंक तांकां सोम्याचो आदार मागुया. नव्या वर्सांत आमी भितर सोदतना नव्या मनान प्रवेश करूंक आनी सगळे वायट आनी दुस्वानकाय आमच्या जिवितांतली पयस दवरूंक आमकां त्याच सोम्याचो आदार मागुया. ह्या वर्साक मरून गेल्या आमच्या भाव भयणांक सर्गीचें सूख आनी पिडेंत आसलोल्यांक पेकोनी फावो कोर म्हूण त्याच सोम्याचो आदार मागुया. मोगाळ भयणी भावानो, हो खेरीत वेळ आमकां फावो जाला. जायती आनिकूय आमची मागणी आसतली. जायत्या प्रोश्ट आमच्या मनांत रिगल्यात आसतले. जायतो भार आमच्या माथ्यार आसतलो. हे वेळार ही संदी आमकां नव्या वर्सांत आमी भितर सरतना भितर सरचे आदीं सगळें आमी आमच्या सोम्याच्या मुखार दवरुया. जे कितें प्रोश्ट जो भार म्हज्या माथ्यार आसा तो हळू करूंक सोमी जण एकल्याक आदार दितलो. ओकेपणान ही आमची मागणी आमी आमच्या सोम्याक उबारुया.
वेळार सगळीं आमी दिमी घालुया. सगळीं आमची मागणी एक करून जेजून शिकयल्ल्या मागणे आमी सांगातान उच्चारूया. आमचे बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो फळो गिराय आनी आमची गोऱ्यां तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां गाडयेंत पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मोगाल बापा, तुजे कृपेन तुवें आमकां बोल्ल्या. तुजी मोहिमा गावूंक तुवें आमचो सांबाळ केला. ह्या वर्साक पिरांतीची कुपां आमच्या जिविताचेर मांडलोली तरी आसतना तुजे आसण्यान तुवें आमकां एक नवी दिशा दाखयली. तुज्या पुताची देख घेवन एकामेकाचो आमी मोग करूंक तूं आमकां तुजे कृपेन भोर म्हूण आमी मागता. हे मागणें आमी कोत्ता जेजू तुज्या पुताचे नांवीन, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक आमी गीत घेवया. संस्काराक इतल्या वर्त्या R35. प्रार्थुया. देवा, एका ओजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मोन्नाचो उगडास घडून दवरला. तूं तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुदाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फोड आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या भावा भयणीनो, नव्या वर्साच्या उमऱ्यार आमी आसा. नव्या वर्सांत भितर सरतना पवित्र सभा भाग्यवंत मारिया देवा मातेची दोबाचीक परब समरमता आनी वर्साचे सुरवातेकूच तिका एक नमुनो आनी आस्कारीन कशी आमकां दिता. भाग्यवंत आंकवार मारयेन देवाची खुशी सदांच केली. ताच्या उतराक ती खालती रावली आनी दर एके घडयेंत देवाची ओजापां तिणें आपल्या काळजांत बाळगून नियाळ्ळी आनी देवाची ती वाखाणी करीत रावली. जेजूच्या जल्मा समयार ताचें दर्शन घेवन परततना गवळी राखणे देवाची वडवीक आनी वाखाणी करीत परत गेलेत. आमी भितर सरता ते नवें वर्स देवाच्या ओजापावंत मोगाचो आनी काकलुदीचो आमकां थाव दिता. देवान आमचे सोवे व्हड व्हड वस्तू केल्यात आनी करीत आसा त्यो नियाळून मारये भाशेन आमचें जिवीत देवाक एक निरंतर वाखाणेचें गीत करूंक भाग्यवंत आंकवार मारिया देवा मातेचे मोजतीन देवाचो आशिर्वाद ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमकां मागुया. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या वर्साच्या शेवटाक आमी पवित्र संस्कारा मुखार एक और जेजू सांगाता सारून आतां आमी पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक एकठांय जाल्या. पयले सुवातेर आमची भावना जावन आसात दिनवासनेची, कित्याक देवान आमकां ह्या वर्सांत आपली ओजापां आमकां दाखोड केली. देवान आमकां सगळ्या वायटा विघ्नांतली पिडे शिडेंतली आमकां राखली आनी सांबाळली. मारये भाशेन आमी सदांच देवाक दिनवाशी रावंक गरज. ह्या वर्साक आमी आतां सुरवात दिता तेन्ना आमची नदर जशी परी सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकल्या, आमी भाग्यवंत आंकवार मारयेचेर घालता. तिका आयज आमी देवाची माता, मदर ऑफ गॉड म्हूण पाचारता. खरेंच देवाच्या हातांतली जायतीं देणी आमी चाखल्यांत. तांचे मदलें एक व्हडतें देणें म्हणल्यार भाग्यवंत आंकवार मारिया. तिच्या देण्या खातीर देवाक आमी ह्या वर्साचे सुरवेक आर्गां दितना तिजेरूच आमची नदर आमी घालून तिकाच आमचो नमुणो आमी करून जे भाशेन ती आपलें जिवीत जियेली, बरी करून देवाची खालती चाकोन जावन ती जियेली. देवाची कूट आपल्या काळजान बाळगून ह्या गुटांचेर तिणें नियाळ केलो आनी आपलें जिवीत देवाक एक निरंतर वाखाणणेचें गीत केलें. तेच भाशेन ह्या नव्या वर्सांत आमचें जिवीत तिच्याच जिविता सारकें आमी करूंक आमकां चड एकल्याक ह्या मिसांत देवाची कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावं. पयले सुवातेर आमी सगळीं पातकी म्हणोडकून आमच्या पातकांची दूख धरून खालतिकायेन देवा लागीं बोगसणें मागुया. देवाची काकृती कुलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया.
हांव पातकी सर्व बेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान शीतून आनी तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा तुवें बागयोन मारयेचें आंकवारपण फळादीक करून मनशा कुळाक सासणाच्या सुखाचें इनाम दिलें तिचे उदेशी तुजो पोत जिविता सरोसणार आमचे मोदें आयलो तो तिचे माये मोगाचे बिनवणेन दर एका मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळूं हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना
आयचें देवाचें उतर आमकां देवाचें बरेपण मनशा सोवें कितलें व्हडतें तें सांगता आनी आपल्या पुताक आंकवार मारये उदेशी ह्या संवसारांत धाडून ताचो मोग कितलो ओजापूंत तें उक्तापें करता. देवाची ओजापां विजमितां नियाळून देवाक दिनवाशी काळजान सदांकाळ वाखाणूंक हें जिवें उतर आमंत्रण करता. चितान आनी उपकारान हें देवाचें उतर आयकुया. लोकगंतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान मोइसेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें, आरोना आनी ताच्या पुता कडेन अशें उलय. इस्रायेलाच्या पुता धुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो तुमी तांकां म्हणटल्यात, सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो पोरसोळ तुजेर घालूं आनी तुका प्रसन्न जावं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोवन आनी तुका शांतीक दिवं. हे पोरी इस्रायेलाच्या पुता धुवांचेर म्हजें नांव घेतली आनी हांव ताचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. आमचो जबाब गावून जातलो हे पोरी. कृपा कर देवा, कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. कृपा कर देवा,
बागियोन पावलून गालसीकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचो. भावा भयणीनो, नेमलोलो काल बोल्ल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके अस्तोरेक जल्मलो, सुमूर्ती खाल जल्मलो आनी सुमूर्ती खाल आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत दुवो म्हूण दाखोवंक आब्बा बापा असो उलो मारतलो. आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजी केला. देवाचें उतर हें. सोरेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनी वेगी वेगी वच जाल्यार मारिया जुजे आनी खावणेन दवरलेलो बालोक गवळ्यांक मेळ्ळी. बाळकाक पळयोवन ताचे विशीं तांकां सांगलोलें ताचें सोत तांकां गमून आयलें. आनी गवळ्यांनी तांकां सांगली ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगळ्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजान गळून सांबाळटाली. आनी आपणाक सांगलोलें तशेंच सगळें आयकल्ल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाची वडवीक आनी वाखाणी करीत गवळी परत गेले. बाळकाची सुनोत करूंक 8 दीस भरतोच तो आपल्या आवयच्या कुसव्यान संभोवच्या आदींच देवदूतान सांगलोलें तशें जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या डिसेंबराच्या म्हयन्याचे 17वेर आमच्या बाब साहेबाचो पोप फ्रांसिसाचो 84th बर्थडे ताणें समोरलो. आनी दुसरी बरी ताजी सोय आसा आपलो बर्थडे तो गरीब बाबा भयणां सांगाता तो समोरमता. तशें जल्म दिसा सुमयार खंय तो गरिबांक आपलो आदार दिता.
ह्या गरीब भावां भयणांनीकूय बाप साहेबाक ताच्या जल्म दिसा सुमयार एक फुलांचो बुके भेटयलो आनी फुलां जावन आसलीं सुर्या फुलां आमी म्हणटा सनफ्लावर्स आनी बाप साहेबान ह्या गरीब भावां भयणांची हें दान ताणें मानून घेवन ही सनफ्लावर्स ताणें सांता मार्ता हांगासर ताच्या कपेलांत सांतीम साक्रामेंता मुखार खंय ही फुलां दवरलीं एके वाटेन ह्या गरीब भावां भयणांनी बाप साहेबाक ही फुलां दितना एक उगडास कसो बाप साहेबाक तांणी केलो आनी तो म्हणल्यार जे भाशेन ही सनफ्लावर्स सदांच सुर्याचे वाटेन ती आपली मान बागयतात तेच भाशेन आमच्या बागयोन बापा तुजी नदर जेजूचेर आसता आनी तूं एके भाशेन आमकां तोच उजवाड दिता जो जेजूचो उजवाड तूं घेताय तो उजवाड तूं आमकां फावो कोत्ताय बाबडीनो काय बरी हे मिनींगफूल दान जे ह्या गरीब भावां भयणांनी बाप साहेबाक ताच्या जल्म दिसा भेटयलीं ते आयचे बागयोन आंखफार मारिया देवा मातेची पोर बे सुमयार इस खुणा आमच्यान मारयेक लागू करूं येता आयज जेन्ना आमी तिका देवाची माता म्हूण आमी पाचारता तेन्ना कितें भाशेन आमी मारयेच्या जिविताचेर आमी नदर मारता बाबडीनो आमची पवित्र सभा जेन्ना हें नवें वरोस आमी सुरू करता तीच बागयोन आंखफार मारिया देवाची माता आमकां एक देख आनी नमणो कशी दवरता जे भाशेन तिणें आपल्या जिवितान आपली नदर सदांच देवाचेर दवरली आमी तर जायते फावटी द आयकन्स ऑफ मदर मेरी आमी पळोवंक गेल्यार आमी जायते फावटी पळयता तिची नदर वयर आसता हेच भाशेन बागयोन आंखफार मारयेची नदर सदांच देवाचेर आसली जेन्ना देवान तिका आपल्या पुताची आवय जावंक विचून काडली तिच्या जिवितान देवान सगळें जिवीत सोंपें जावंक करूंक ना जे भाशेन दर एका मनशाक अवघडायो आसतात हुस्के खोंती आसतात चॅलेंजीस आसतात तेच भाशेन बागयोन आंखफार मारयेच्या जिवितान आसलेल्यो आमी पळयता जेन्ना आपल्या आंखफार कुसव्यांत जेजूक ती घेवन ह्या भुरग्याक जल्माक हाडूंक ती सोदताली खंयसरूच तांकां जागो मेळूंक ना खंयसरूच खानावळ तांकां उक्ती जावंक ना सर शेवटी एका गोरवांच्या गोट्यान एके खावणेंत देवाच्या पुताक जल्माक हाडचें पडलें बाबडीनो असल्या वेळार बागयोन आंखफार मारिया आकांतूंक ना भियोंक ना पूण तिची नदर सदांच तिणें देवाचेर दवरली देखून ह्या जिविताच्या घडीतांक तिका फुडो करूंक सोंपें जालें जेजू जल्मता थंयच आसा हेरोद पाशे ताका जिवेशी मारूंक सोदता असल्या वेळार आपल्या भुरग्याचो हुस्को धरून ती इजिप्ताक पळून वेता जेन्ना भुरगो 12 वर्सांचो आसलो तो सांडलो ताचे सोदीक वचून 3 दिसां उपरांत तो मेळटा जेजू आपल्या बापाचो वावर करतना जेजूक जायतो विरोध सोंसचो पडलो जायते संकोच जेजूक भोगचे पडले कोण ना कोण ताचेर आड उलयतालीं कोण ताची उपरासलेलीं असले वेळार लेगून बागयोन आंखफार मारयेन आपली नदर देवा वेली काडूंक ना एका सनफ्लावरा भाशेन एका सुर्या फुला भाशेन तिची नदर सदांच देवाचेर आसली जेजू कुर्सामोळी आसतना देखून तिची नदर देवाचेर आसली देखून ह्या सगळ्या जिविताच्या घडीतांक फुडो करूंक तिका बळ मेळ्ळी बाबडीनो अखेरीत गूण सायबीन मायेचो आमच्या जिवितान आमी सांबाळूंक गरज जिवितान आमकां जायते भाशेची घडीतां आमकां मेळटलीं आमी फाटल्या वर्सान हे आतां वरोस सोंपता तेन्ना आमी तर फाटल्या वर्साची नदर आमी मारली जाल्यार कितल्यो अवघडायो आमकां कितले चॅलेंजीस आमकां कितली भिरांत आमच्या जिवितान उपरासली पूण बाबडीनो आमी जाणाव असल्या वेळार आमचो जायत्यांचो भावार्थ अदीक गोड जालो
आमची नदर तर देवाचेर आसली ह्या सगळ्या जिविताच्या घोडिता मध्ये ह्या सगळ्या घोडितांक फुडो करूंक आमकां सोंपें जालें. तर बाबडीनो ह्या नव्या वर्सान आमी आमचें पावल मारता तेन्ना अखेरीत गूण सायबीण मायचो आमच्या जिवितान आमी आपणावया. जिवितान आमी जायतीं वादळ मोळां उप्रासतलीं पूण आमची नदर ह्या वादळ मोळांचेर न्हय पूण ह्या वादळ मोळाच्या दोनयांचेर आमी थेवुया. त्याच देवाचेर आमचो विस्वास आमी थीर घट करुया आनी सगळ्या जिविताच्या प्रसंगांक फुडो करूंक आमकां सोंपें जातलें. दुसरे सुवातेर बाबडीनो जशे परेन आयच्या शिव वर्तमानान आमी आयकलां जेन्ना ह्या गोडबा राखण्यांक जेजूच्या जल्माची खबर आज बोडवे कोडीत कोडीत कोत्तात. हे गोडबा राखणे जेजूचे सोदीक वेतात, बेतलेहेमाक वेतात आनी जे कितें ताचे विशीं सांगलोलें तें तांकां सोत पडून येता. आनी जे कितें तांणी भागवत आंखवार मारीक सांगलें तें भागवत आंखवार मारीन कितें केलें. आमकां पळय पुस्तक सांगतले भाशेन मारिया सगळ्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजान घडोवन सांबाळटाली. शी पॉन्डर्ड ऑल दीस थिंग्स इन हर हार्ट. बाबडीनो आमी पळयता मारियेच्या जिवितान जायत्यो वस्तू देवाचे गूट तिका समजून आसले पूण एक गूट आपल्या काळजान बाळगून तांची नियाळ कोत्ताली. देवाच्यो वाटो ती सोदताली. शी ट्रायड टू ponder on the mysteries of God and to discern His plans for her. देवाच्यो वाटो सोदूंक ती वावुरली. जायत्यो वस्तू तिका समजून आसल्यो ते वेळार पासून आमी पळयता जेन्ना बोडव्या गाब्रिएलान तिका खबर दिली की तिका आपल्या पुताची आवय जावंक वेचून काडल्या म्हणून ती घुस्पली. तिका देवाचे गुटो समजूंक ना पूण ह्या देवाच्या गुटांचेर ती नियाळीत रावली. हेच भाशेन जेजूच्या जल्माच्याय गुटान आमी तेंच पळयता. जायते देवाचे गूट तिका समजून आसले पूण भागवत आंखवार मारयेन ह्या देवाच्या गुटांचेर आपल्या काळजान बाळगून ते गूट तिणें नियाळले आनी देवाच्यो वाटो आपल्या जिवितान सोदून ह्याच वाटांनी ती चल्ली. शी वॉक द पाथ दॅट गॉड हॅड कार्व्ड फॉर हर. ह्या नव्या वर्सान बाबडीनो भितर सरता तेन्ना आमचें मन असलेंच जावं दी टू डिसर्न द प्लॅन्स ऑफ गॉड फॉर अस. देवाचे वाटो देवाचे गूट आमकां जाय ते समजोवचे नात पूण मारी भाशेन हे गूट आमच्या काळजान बाळगून ते नियाळून ह्या गुटां प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मांडूंक वावरुया. देवाच्यो वाटो आमी सोदुया, देवाची खुशी आमी सोदुया आनी हेच देवाची खुशी आमच्या जिवितान आमी दिसा दिसपटी पाडूंक आमी वावरुया. तिसरे सुवातेर बाबडीनो जशे परी आमी ह्याच शिव वर्तमानान आमी आयकलां गवळी राखणे ते आपल्या घरा पत्तना जे कितें सगळें आयकलें आनी पळयले उपरांत देवाची गोडवीक आनी वाखाणणी करीत गवळी परत गेले. देवाचे गूट तांकां थावे जाले, तांकां उक्ते जाले. हे ल्हान सादे मनीस जांकां समाज भायर येतालो पूण देवाची गूट असल्या साद्या मनशांक जाणी देवाच्यो एक भाशेन गुटान ते उक्ते आनी आयते आसले तांकां देवाचे गूट उक्ते जाले. जे कितें तांणी पळयलें आनी आयकलें तें पळोवन ते खुशाल जाले आनी देवाची वाखाणी करीत ते आपल्या गांव घरा परतले. मारयेच्या जिवितान आमी हेंच पळयता. जेन्ना देवान तिका आपल्या पुताची आवय जावंक वेचून काडली तिच्या काळजांतले देवाक एक तूस गीत फुटलें. आमी म्हणटा मॅग्निफिकात. हे मॅग्निफिकांतल्यान मारिया एके भाशेन देवाची वाखाणणी करता. आपली ल्हानवीक चाकोनीचे देवान रिस्ट घाली. आतांच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. तर बाबडीनो आमच्या जिवितान जे भाशेन मारयेच्या जिवितान तिणें ओळखून घेतलें देवान तिजे सवे केल्लीं ओजापां विजमिता, देवान तिजे सवे व्हड व्हड वस्तू केल्यात त्यो ओळखून देवाची तिणें वाखाणणी केली. बाबडीनो आमच्या जिवितान देवान जायतें बरें केलां, जायतीं बेसां आमचेर ओतल्यान आनी ओतयत आसा आनी ओततलो. आमचें जिवीत मारये भाशेन जावंक जाय एक निरंतर वाखाणणीचें गीत. आयचे पयले वाचपान आमी आयकलां कोण भाशेन देव मोइजेसा वरवीं आरोनाक कोडीत कोत्ता आपले विसून काडलेले पोरजेक इस्रायलाच्या पुतांदवांक आशिर्वाद दिवंक आनी कोण भाशेन तो आशिर्वाद दिवचो ती उतरां आमी कांय बरीं उतरां ह्या वाचपान आमी आयकल्यांत.
सर्वेस्पो तुजेर आशीर्वाद घालून तुका सांबाळूं. द लॉर्ड ब्लेस यू एंड कीप यू. सर्वेस्पर आपल्या मुखा मोडाचो पोर जवळ तुजेर घालूं आनी तुका प्रोत्सन करूं जावं. लेट द लॉर्ड लेट हिज फेस शायन अपॉन यू एंड बी ग्रेशियस टू यू. सर्वेस्पर आपल्या मुखा मोड तुका दाखोवन आनी तुका शांती दिवं. द लॉर्ड गिव यू पीस. काय बरी उतरां, बेसांवाची उतरां, आशिर्वादाची उतरां जी देव म्हणटा ही म्हजी उतरां म्हजे पोरजेचेर घालतलेत आरोन ताचे पूत. आनी जेन्ना तुमी म्हजे पोरजेचेर आशिर्वाद घालतले तेन्ना हांव आशिर्वाद घालतलो. तर बाबडीनो, देवाची बेसांवां आमच्या जिवितांत दिसा दिसपटी आमी अणभवता. ह्या बेसांवां खातीर देवाक आमी आर्गां दिवया. आनीक एक वरोस देवान आमकां फावो केल्ल्या खातीर देवाक आमी वाखाणुया. आनी बाबडीनो, जे भाशेन देव आमची सवें उदार काळजाचो, देव आमचे सवें आपली बेसांव ओतयता, तेच भाशेन आमी जोण एकलो जावंक जाय दुसऱ्याक एक बेसांव. Each one of us has to be a blessing to the other. जेन्ना आमी हॅपी न्यू इयर एकामेकाक आमी म्हणटले हांव, वी डोंट ओन्ली विश बट वी से अ प्रेयर. आमी न्हूच फकत जेन्ना आमी एकामेकाक विश कोत्ता हॅपी न्यू इयर तेन्ना आमी न्हूच फकत ताका बरें आवडयता, पूण आमी बेसांव मागता, आशिर्वाद मागता देवाचो, जाका आमी हो विश आमी कोत्ता. हे आमी मनान दवरुया. आनी जो देव आमचे सवें आपली बेसांव ओतयत आसा, ह्या देवाक आमी वाखाणटना आमची वाखाणणी दुसऱ्याकूय आमी एके भाशेन बेसांव दिवन आमी दुसऱ्याक एक बेसांव जावंक वावरुया. तर बाबडीनो, आयज जेन्ना आमी ह्या वर्साच्या पयल्या दिसा बागेंत आंखार मारया देवाची माता म्हूण आमी तिका पासारता, देवाक तिचे खातीर आमी वाखाणुया. कित्याक तिचे वरवीं आमकां जेजू मेळ्ळो आनी जेजू वरवीं आमकां आवय मेळ्ळी. ह्या खेरीत व्हडत्या देण्या खातीर देवाक आमी आर्गां दिवया. आनी बागेंत आंखार मारयेचे हे 3 गूण जे आमी नियाळ्ळ्यात ते आमच्या जिवितान आमी सांबाळून हे भाशेन हे वरोस आमकां सगल्यांक बेसांवाचें जावंक देवा लागीं मागुया. सगळीं आतां उबी रावया. देवाच्या उतरांतल्यान आमचो भावार्थ जीव जाला. होच भावार्थांत आमी सगळीं सांगाती उसारुया. स्वतमंत देवाक, सर्वपिदार बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या उसनराक आनी जेजू क्रिस्ताक तशें एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समावलो, आंखार मारयेंत हांव जल्मलो. तोच प्रातकाल ताणें कोस सुचले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गार सोडलो, सर्वपिदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान शिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंत पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगाच्या बाबडीनो, देवान आमकां जायते आशिर्वाद दिल्यात आनी तांचो व्हडलो आशिर्वाद म्हणल्यार आमकां बागेंत आंखार मारया, आमकां नमुणो कसो दिल्या, आमची आवय कशी दिल्या. तिच्या देण्या खातीर आनी हेरूय देण्या पासो देवाक आमी आर्गां दितना हे वरोस आमकां सगल्यांक आशिर्वादाचें जावंक आमची मागणी हे वेळार तानविकायेन विस्वासान बापा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेले पोचेक दिसा दिसपोटी मागण्याच्या जिविता वरवीं देवाक नमस्कार करूंक आनी वाखाणेची पोरसां घडून हाडूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बोल दी म्हूण बापा लागीं मागुया. Amen.
आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दर एका नागरिकाक आपल्या अंतस्कना प्रमाणे देवाक बोजूंक सगळें सोंपेपण दिवंक आनी आमचो देश आनी समाज देवाक आनी पेल्याच्या मोगान भरलोलो जावंक पावंक बापा लागीं मागुया. आमचे गोराबे भागिवंत आंकवार मारयेच्या पावलांनी चलून देवाचे कुशेक आयते आनी उपकारान भरलेले जावंक आनी अशें ते देवाच्या मोगाची आनी दिनवासनेची मंदिरां जावंक पावंक बापा लागीं मागुया. कोरोना व्हायरस पेस्पिडा बेगीनूच सोंपून आनी देवाचो आशिर्वाद आख्या मनशा कुलाचेर ओदीक करून हे पिडेचेर झुजतल्यांचेर पडूं म्हूण आनी नवें वरोस आमकां सगळ्यांक देव कृपेचें आनी बरें भलायकेचें जावं म्हूण बापा लागीं मागुया. बोमोगळ बापा, बावार्थान आनी भक्तीन केल्ली आमची मागणी तूं दोयन आयकून घे आनी आमकां सगल्यांक तुज्या मोगान राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूची नांवी.
मोच्या बाबा बुडीनो हे आमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता दोसले जावून मागात. देवा आमच्या सरपदवेदार बापा बरें तें सगळें तूं सुरू कोरताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. भाग्योन देवा मातेची दोबाची परब आमी संतोशान समोर उमताव. तिजे विनवणेन तुवें सुरू केलां तें कुरपेचें काम तूं शेवटाक पावय म्हूण आमी मागताव. तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसा उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व कळ्यांनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक पावो. ओ कायदो निहितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाची माय जाल्ली नित्यांक परिमारीक आमी नोमान कोत्ताना एका दाळ्यान आमी तुका वाकाणटाव. तुका वंदितांव तुजी किर्ती पोर गोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्मेची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आहावोय जाली. आनी सासणीक प्रकाशणे संवसाराक पावयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोबी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दरबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
आवडताचो गूढ पोरगोठुया. जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखां समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोस येवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगून बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भयणी भावांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्यांक समजतान तुजें परसोडीत मुखामोड फुडें फावो कर. आमा समजतांची दया करून आमी मागता. आमकां मरे देवाची मागीर सांगाती शेपती बेगून जुजे बेगून दूर उरता सरकाडीन तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सदां सुखांत आमकां वांटोवती. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. येशू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाच्या बाबळीनो, जेजून आमकां आमच्या सुर्गीच्या बापाक बाप म्हणून शिकयलां. ह्याच बापाक आमी उलो मारतना आमच्या जिवितान मारीक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून जे भाशेन तिणें आपली नदर सदांच बापाचेर ठेवली, जे भाशेन आपल्या जिवितान ती सदांच बापाक मानता ते भाशेन जियेली, देवाची गूट आपल्या काळजान बाळगून ह्या गुटांचेर ती नियाळ केलो आनी आपलें जिवीत बापाक एक निरंतर वाखाणणेचें गीत केलें. ते भाशेन आमचें जिवीत ह्या नव्या वर्सान आमी करूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाचो आदार मागुया. सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस कायम कांदी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक
आमी बोरवाशन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती वांटुया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुळान रोगदमेस्योक वेतांव ती आमचेर सोबती आनी खास आनी जावं पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. आमकां सगल्यांक बापाचो आशिर्वाद दितलो आमचो सोमी जेजू हो पडे आसा. इस्ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं जावन आसा सुभागी. सुमिया हे म्हजे भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. सर्वेस्पुरा आमच्या मोगळ बापा, भाग्योन सदांक वरमारीक तुझ्या पुताची आवय आनी पवित्र सभेची माता म्हूण आमी पासा हारतां. आनी ह्या तुज्या पोरबे दिसा तुका दिन वासूंक सुर्गीच्या जेवणान संतोसान आमी वांटो घेतला. हें जेवण आमकां सासणेक जिविताक उपकार अशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशी बसत. मोगाच्या बाबा बडिनो, पयली सुवातेर आयज जेन्ना आमी भाग्योंत आंकवार मारिया देवा मातेची दोबाशीक परब आमी समोर उमतांव. हे परबे समया तुमकां सगल्यांक म्हज्या याज्ञीक भावाच्या नांवान आनी डिकनाच्या नांवान हे परबेची उनोनीत परबी आमी तुमकां दितां. तेच भाग्योंत आंकवार मारयेचे मजतीन देवान आमचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद घालचो आनी हे नवें वरोस आमकां आशिर्वादाचें जावचें हें आमचें आवडे आनी मागणी. जेन्ना आमी आतां नव्या वर्सान भितर सत्तां, हें नवें वरोस आमकां सगल्यांक देवाचे बेसांवाचें जावचें. तुमकां सगल्यांक एक बरी भलायकेचें शांती सुरक्षेचें नवें वरोस तुमकां आमी आवडेता आनी मागता. बाबडीनो, ह्या रातीच्या मिसाच्या समारंभाक बरे भाशेन जावच्याक, सगळें बरे भाशेन वेवस्थीतपणान जावपाक आमकां आदार दिल्ल्यांक आमी सगल्यांक काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. ह्या मिसा आदी पयली सुवातेर हे पयस संस्कारा मुखार एक कोर आमी सारलेले, तशी मांडवळ आमच्या डिकनान केल्ली आनी देव संदेशकारांक घेवन केल्ली. तांकां जावं डिकनांक जावं आमच्या देव संदेशकारांक आमी काळजान तावन दिन वाचता. तशेंच ह्या मिसाची मांडवळ ताणें केल्ल्या पासत आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हे मिसान आमकां आदार दिला जो आमचे सेवाधर्मीक सेवक, आमचे गायन मंडळ आसा, तेच परी वॉलंटियर्स ताणें आमकां उदारपणान निस्वार्थपणान आमकां सेवा दिल्ल्या, आमी तांकां सगल्यांक दिन वाचता. तशेंच आयच्या ह्या मिसाची लायव्ह टॅलिकास्ट केल्लो आसा जोनस लोबो आमच्या बाबान, ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां हे मीस सोंपल्या उपरांत तुमी तुमचे जाग्यारूच बसून रावचें. आमचे वॉलंटियर्स तुमकां बरे भाशेन मांडवळीन भायर सरूंक तुमकां आदार दितलीन. भायर आमी ह्या फेस्ता समयार आमकां केक आमकां मेळटली. ही केक भेटयल्या आमची भयण फेली मिस्किता, तिकाय आमी काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें बरी भलायकेचें नवें वरोस 2021 आमी आवडेता आनी मागता. निमाणो आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमचे तोकले बागोयात. देव सगल्या देण्याची जोर तुमकां आपले कुरपेन भरूं भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगळ्या वर्सा सर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. आमीन. तोच देव तुमचो बाबाड थीर करूं, तुमचो बोरवांसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणिकायेन वाडलेल्या प्रिदी मोगान पेटोवं. आमीन. तोच देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलोवं, तुमच्या मागण्यांक सदांकान दिवं आनी सासणाच्या जिविताक तुमकां पावोवं. आनी सर पवित्र देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवूं आनी तुमचे सवे सदां आसूं. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.